हांगासरूच जाता. सो फ्रेंड्स, ह्या विकाची युवापंथी सुरू करच्या पयलीं कांय खबरी आसा ज्यो तुमच्या वांगडा करपाक जाय. त्यो म्हळ्यार हांकां दोगांयकू पळोवन सगळ्यात चड हांसपाक आयले, म्हणजे हे आसता ते पळोवन सगळ्यात चड हांसपाक आयले ह्या मनशाक. कलमाडी आनी ए राजाक पळोवन रॉबर्ट वाड्रा तर भरपूर हांसला आसतलो न्ही. ओके, बट हो डायलॉग एक्चुअली शाहरुख खानान खूप चुकीचो मारला हे तुमकां आतां कळ्ळां आसतलें. फ्रेंड्स, सुरू करूया ह्या विकाची युवापंथी आनी आयचो प्रँक कितें आसा थोड्या वेळान तुमकां कळटले. गेम्स बीन सगळे तुमकां पळोवपाक मेळटले. पूण ह्या विकाक हांव गेल्लो गोवा युनिवर्सिटी तालिगांव हांगासर अँड जायती मजा मस्ती थंय केली. म्हाजो क्वेश्चन आशिल्ले, 2-3 क्वेश्चन आशिल्ले म्हाजे. कितें क्वेश्चन आसा आनी कितें आन्सर्स मेळ्ळे म्हाका सगळ्या भुरग्यां कडल्यान तुमीच पळयात. हाय फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट युवापंथी. आणि सद्याक हेलिकॉप्टरचो आवाज येता म्हाज्या फाटसून, बट नो, आमी सद्याक वास्को बीन खंय ना, युनिवर्सिटी, गोवा युनिवर्सिटी बांबोळे आसा तालिगांव. सो आमच्या गोंयान कितले तालुकास आसा खबर आसा तुका? 12. 12. 12 न्हू, इट्स 11. 12 न्हू, इट्स 11. आमच्या गोंयान तालुकास कितले आसा खबर आसा तुका? 11 आसा. 12. 12. 12, 13, 12. 12. कितले तालुकास आसा आमच्या गोंयान? आमच्या गोंयान 12. 5 मे बी. 6 आय थिंक न्हू तालुका. 6 I think, no, तालुका. 12. 12. तालुकास. ओके फ्रेंड्स, सो हांव आसा सद्या गोवा युनिवर्सिटी अँड हंटाथॉन हो एक तांचो प्रोग्राम आसा अँड कॉम्पिटिशन आसा. सद्याक सिलेक्शन रावंड चालू आशिल्लो आनी हांव दिसतो थंय पावलो अँड जो क्रावड म्हाका हांगासर मेळ्ळा आनी म्हाका खूब बरें दिसतलें आयज तांच्या कडेन युवापंथी खेळपा खातीर, क्वेश्चन विचारपा खातीर. पयलीं म्हाका सांग, आमच्या गोंयान कितले तालुकास आसा? 7. 11 plus 1. 7+1. Yeah, that Banduda. ओके, व्हेरी गुड. आमच्या गोंयान कितले तालुकास आसा? Please let me go. 11. 12. 12. Yeah. I think 11. 11. आमच्या गोंयान कितले तालुका? 11. 28. 28. 28. 28. Yeah, 7. इट्स रॉंग आन्सर. सो 12 तालुकास. आमच्या गोंयान कितले तालुकास आसा? 12. 12. 12. 11. 12. Which is 12th one? Adar Bandoda. Very good, that's right. म्हाका सांग, आमच्या गोंयान कितले तालुकास आसा? 12. 12. तालुका 12. आमच्या गोंयान कितले तालुकास आसा खबर आसा? 11. 11. 12 तालुकास. ओके, रायट ना आमी तालिगांव आसा. खंयच्या तालुक्यान आमी उबे आसा सद्या? Bajes. Panjim. We are in the Salset Taluka, right? No. Taluka Tiswadi. Tiswadi. I don't know. Talegaon is a different taluka. Bardes Lagna. No clue. I'm very bad at this. Tiswadi. आमी खंयच्या तालुक्यान आसा? Tiswadi. शुअर तूं? I don't know. Yeah. खंयच्या तालुक्यान उबे आसा आमी सद्या? Tiswadi. Tiswadi. Salset. Chelsea. Tiswadi. I don't know. सालसेट तालुका. आमी खंयच्या तालुक्यान आसा? Tiswadi. सद्याक आमी खंयच्या तालुक्यान उबे आसा सांग म्हाका. Tiswadi. तालुका खंयचो? I don't know. Tiswadi. Bardes. I don't know. Tiswadi. I pass it on to. I don't know. Bardes. खंयच्या तालुक्यान उबे आसा आमी? Tiswadi. I don't know. तालुका. Yeah. Tiswadi.
तालुका I don't know. Tiswadi. तिसवाडी न्ही I don't know. I don't know. नॉर्थ गोवा तालुका. आय डोंट नो व्हॉट तालुका इज इट नो आयडिया तिसवाडी तालुका. तिसवाडी सो माय सेकंड क्वेश्चन टू यू. सद्याक आमी तालिगांव गोवा युनिवर्सिटीत उबे आसा. म्हाका सांग खंयच्या तालुक्यान आमी उबे आसा सद्या? Tiswadi taluka. गुड. What is the full form of MOPA airport? Mopa Airport. A will be airport. P M O P. I don't know. Sorry. Oh, Man. Opportunity. I Okay. multi something maybe. I don't know. Something with pen name एक असतले word. I don't know. पोर्ट ट्रस्ट ओके पोर्ट ट्रस्ट समथिंग No idea. No idea. No idea. Mopa, I think it's northernmost tip of Keri area that is called Mopa. It's a plateau where they are going to. नो क्लू. मोपाचे फुल फॉर्म कितें और कशें नांव कितें पडलें? कशें कितें नांव पडलें? वेल आई डोंट हैव एनी आइडिया. I don't know. मोपा विलेज नेम It's not the area. No idea. What is the full form of MOPA, you know? No. गावाचें नांव तशें म्हणून आयकलां. I thought it was a place. नो आयडिया नो आयडिया Full form खबर आसा or it is a place name or it has a full form? What? शुड बी अ प्लेस नेम आई What is the full form of MOPA? I don't have any idea. प्लेसेस नेम Only just one word. Only one. Mapsa. 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 No idea. Maybe due to its origin, a place. नो नो आई डोंट नो What do you think? It's the name of a place actually. Very good. It's the name of a place. You know, recently last time elections झाले ते लोकसभेचे लोकसभा polls. लोकसभा हाऊस खंय आसा? No, I don't know. How could? या पेंजिम. पोरवरीम लोकसभा. Where is Lok Sabha house situated? Porvorim? I don't know. Altin? Delhi? Lok Sabha house Parliament Porvorim. Ako ba na? Panjim? in Panjim. I don't know. Just after the bridge, Panjim Bridge. Just after the bridge, Panjim Bridge. Panjim Bridge. Lok Sabha. पोरवरीम I'm really confused. आफ्टर दैट पुल मांडवी पुल. पुला सायडीक आणि लोकसभा हाऊस. अनबिलिव्हेबल. फ्रेंड्स, इतले आन्सर्स म्हणजे इतले बरे आन्सर्स, इतले वायट आन्सर्स तुमकां फक्त युवा पंथीचेर पळोवपाक मेळटले. Loksabha house. There is no Loksabha house. There is a meaning the parliament, and in that the both houses are there. या पार्लमेंट खंय आसा? Delhi. Delhi. Panjim, right? Where is Lok Sabha house situated? Of course, Panjim. पार्लमेंट खंय आसा? Porvorim. Delhi. Delhi. Panji. Near the bridge. लोकसभा हाऊस खंय आसा? Where is Lok Sabha house situated? पेंजिम पोरवरी पोरवरी. Lok Sabha house. Where is Lok Sabha? Where is Lok Sabha house situated? दिल्ली Yeah, it's something. No clue. सो लोकसभा हाऊस खंय आसा खबर आसा तुका? Panjim. Okay, Porvorim. Panjim? दिल्ली. Parliament in Porvorim. Yeah. Parliament. And where is Legislative Assembly situated? Oh, that's the legislative assembly, I guess. हालीच एक लोकसभा इलेक्शन झाले ऑल ओव्हर इंडिया. लोकसभा पोल इलेक्शन. ओके. सो लोकसभा हाऊस खंय आसा? Porvorim. लोकसभा हाऊस खंय आसा? Porvorim. लोकसभा हाऊस Porvorim. लोकसभा हाऊस पार्लमेंट. Porvorim.
Porvorim. Lok Sabha House. That is Rajya Sabha, right? In secretary, there is one. I don't know. Where is Parliament? Lok Sabha House. Parliament situated. Isn't it in Delhi? 7 hours, Delhi. Wow, 7 RCR, 10 Janpad. Very good, yeah. Where is Lok Sabha House situated? Porvorim. I have no idea. I'm bad at this. Parvari. Lok Sabha House. Parvari. Lok Sabha House खंय आसा? Parvari. Lok Sabha House Parliament खंय आसा? Lok Sabha House Parliament खंय आसा? Panjim. I don't know. I don't know. I don't know. Where is Lok Sabha House situated, you know? Yeah. Where? Delhi, right? Delhi. Delhi. गोंयांत कितले तालुकास आसा? 12. 12. अँड सध्या आमी आसा तालिगांव. वीच तालुकान आमी खंयच्या तालुकान आसा? Tiswadi. व्हेरी गुड. म्हाका सांग मोपा एअरपोर्ट सद्याक गाजता सद्या इशू. सो मोपाचे फूल फॉर्म खबर आसा तुका? Mopa full form? Mopa is the name of place. ओके, लास्ट क्वेश्चन. हालींच लोकसभा इलेक्शन जालें, लोकसभा पुलीस इलेक्शन. सो लोकसभा हाऊस खंय आसा खबर आसा तुका? Delhi. ओके फ्रेंड्स, सो फर्स्ट चली जे जाणी म्हाका सगळे आन्सर्स रायट दिले अँड येस ताका जर आनीकूय क्वेश्चन विचारले सगळे आन्सर रायट दितले आसले. तन्वी बांबोळकर, कॉंग्रॅच्युलेशन्स तन्वी, आणि हे प्रायज फ्रॉम एक्वा स्पायस अँड फ्रॉम प्रुडंट तुज्या खातीर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स वन्स अगेन. थँक्यू व्हेरी मच. अँड फ्रेंड्स, प्रँक म्हळ्यार आतां खुबदां आमी पळयता की रस्त्यार आमकां पयशे पडलेले मेळटा किंवा पाकीट कोणाचें पडलेलें मेळटा तेन्ना आमी कितें करता? जेन्ना एक एक आमकां म्हणजे स्कुलान आसतना एक लॅक्चर आसतालो, तातूंत आमकां सगळे सिवीक सेन्स जे आसा ते शिकयताले. अँड तशेंच ते म्हाका दीस आतां याद जाता. म्हळ्यार आमकां एक एग्जाम्पल दितालो सर डेली की पाकीट पडलेलें मेळ्ळा जाल्यार तुमी व्हरात आनी पुलीस स्टेशनान दिवपाक जाय. बट हो प्रँक हांव आमच्या लोकां मदीं जेन्ना गेलो आनी खेळ्ळो तेन्ना आमकां रिएक्शन्स कितें कितें मेळ्ळे पळयात. You want some? Ugira, सांगू नका. Ugira. Sorry, he's my friend and we were just playing a prank. My camera is right there in that car. So sorry. Ugira, सांगू नका. You want some? Take some. सांगू नका कोणाला. Wait for a while. This is from Prudent Media. आम्ही एक prank खेळटाले मगो. आमचो कॅमेरामॅन गाडयेन आसा and he was my friend only. Okay, don't worry. You want some? You want? You can take. Don't tell.